जोडूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्या घ्या. आर्तिमिजिया फेर्नांदीस हिका सुर्गींचें सूख मागून हांव ही मिसाची भेट समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बरोवन भोगतीपणी ह्या मिसा भेटीन वांट घेयात. तेच पुरी आयज आपलो वाडदीस समरुमता आमोरा आनी आलोम डायगो फेर्नांदीस देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. तेच परी देवाक दिनवासतात ह्या दोन ओस्तोऱ्यांक भुरगीं जल्मल्यांत. फ्रिडा हाका एक बाब जल्मला आनी फाबियोला हाका एक बाय जल्मलां. देवाक तीं दिनवासतात. देवान तांचेर ह्या जल्मल्ल्या भुरग्यांचेर तांच्या आवय बापायचेर आनी आख्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. आनी तेच परी मागणी चालूच दवरुया. आमकां देवाक जाय तसलो पापसाहेब मेळूंक. आमचें मन जाय तें आसत, मिडिया जाय तें स्पेक्युलेट करून, पण अल्टिमेटली देवाक जाय तो पापसाहेब मेळूंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी खेरीत भाशेन वेंचणुके समयार जे मीस घेतात तेंच मीस हांवूय घेतां आनी ही मागणी चालू दवरतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो ज्ञान चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत सोम्या सोम्या काकूत क्रिसा क्रिसा काकूत क्रिसा क्रिसा काकूत सोम्या सोम्या काकूत सोम्या सोम्या काकूत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं आमचो सासणीक गवळी. तुजो हिण तूं सदांच जतनायेन राखताय आनी चलयताय. आपले देखीवंत आनी भक्तिवंत जिणेन तुका मानता तसलो आनी सुटसुटीत मेहनतीन आमची जतन घेता तसलो पापसाहेब काकुतीन तुजे पयत सुबेक दी म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोगिनी वाटेन जेरुजलेक तावन गाजाक वेता त्या एकसुऱ्या रस्त्या वयल्यान वच. म्हणटूच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें. एक इथिओपिकार जात्रेक जेरुजल्याक गेल्लो. तो एक हिजडो आनी कांडाका इथिओपियाचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपल्या गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इजायास प्रवादाच्या पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इजायास प्रवादाचें पुस्तक
वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें पोर्तिपाल केलो, म्हाका समजोणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटच गाडयेर चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मरूंक वता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेली आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता, तशींच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी झट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उबो जायत. पळय, जिव्या मनशाचे पृथ्वीवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मोनाचें कास लायली. तेन्ना ते हिजडान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयतात तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगटली. मुखार वेतां वेतां ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हणलें, पोले, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोर आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं समजताय जाल्यार, सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतच सोरेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो धादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून सेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, पृथ्वी वेल्या समेज मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. परतून म्हणुया, पृथ्वी वेल्या समेज मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो ताळयो पेटात. पेटात. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताल्यान ताची स्तुती गाजयात. ताणें आपणाक जीव प्राण दिलो. तेणें आमकां जीव प्राण दिलो आनी आमचे पांय हालोवंक आदलूंक दिले नात. जबाब, पृथ्वी वेल्या समेज मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलें तें वर्णितात. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, पृथ्वी वेल्या समेज मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हज्या वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब, पृथ्वी वेल्या समेज मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय जय. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून उरपंचीक म्हणलें, म्हाका धाडल्या त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसान नव्यान जिवन करतलो. हीं सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा.
जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिंकतात ही सगलीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हणूय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण विस्वास देवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो, हांव जिविताचो उंडो आनी जो कोण हो उंडो खाता तो केन्नाच मरचो ना. उंडो खातात ती केन्नाच मरचो ना. म्हणजे कातोलकां मदें मरण जायना काय? मरनात काय? मरतात न्हू. कितलो लोक मिसाचे बेटेन वांटो घेता, मरण येता न्हू तांकां, मरतात न्हू. फाटल्या हें सुमन कमेंस जाता आयतार आनी सोमार 2 मरणां हांवें समरुमलीं. कातोलीक तीं मिसा बेटेन वांटो घेतालीं. होच जिविताचो उंडो शेवतालीं. हें संवसारी नदरेन कुडीचें मरण येतलें. पूण जेजू म्हणटा ओत्मा वाटेन तुमचो ओत्मो केन्नाच मरचो ना. कित्याक जो कोण हो जिविताचो उंडो घेता तो केन्नाय म्हळ्यार केन्नाय पातक करचो ना. नेवर, मिनींग नेवर ही वील सीन. तो म्हणले फादर कितें उलयता? आमी मिसा येताय, हो उंड शेवताय, म्हणजे क्रिस्ताची कूड शेवताय आनी भायर व्होन आमगे पातक चोय. केस पातक कोताय आमी. कित्याक कोताय? कित्याक तुमी भावार्थ ना म्हूण. भावार्थ तो रावलोलो, बाबा हांव जेजूची कूड घेता, हांव केन्नाय पातक करपा ना. कित्याक जंय जेजूची कूड म्हणजे जेजूच आहा थंय पातक केन्नाय आसपा न्हू. आम भावार्थ ना. बिस्कीट जाल्ल्या भाशेन आम लायनी येताय, घेताय, एक फ्री बिस्कीट मेळ्ळी आमकां, वयताय, भायर सोताय आनी मागीर जायतें पातक कोताय. ताका लागून सांतां भक्तां कडेन शिकात. जेन्ना तावन जे पिरायेर पर्यंत जे पिरायेर तावन फ्रॉम द एज in which they received the Holy Communion, मोरो पर्यंत तेमी पातक पयसायलें. पातक जिवितांतलें उमटून काडलें आनी तेंगे प्रयत्न हेंच की बाबा चुकोन लोगूत हांव पातक करिना जावं. पूण आयज मनशाक कांय पण गेलें ना. घोडे मनशाक कुसेंस ना काय? म्हणजे म्हणून आतां आमगे कातोलकांक कुसेंस ना. कोण सांगता कुसेंस आहा? सी एनवायरमेंटल इश्यूज जाल म्हणटा तेंका केसो कुसेंस आहाय ते. तेंगे कुसेंस सारकें लासता. सोयंबा कितें जाल जाल्यार आवय ती सार पीस जाताय सोयंबाच्या मोगान. पूण देवा अपमान जाता तेदोना, देवा मस्कोर जाता तेदोना, हो जिविताचो उंडो बेमान दिता तेदोना तेंकांय बोगना. केसो दोंगेपणू. रोचनेक तरी आमकां इतलें भोगता, तांकां मातशें माल पडटा तेदोना आमकां रोचतल्या रोचणाराक अपमान जातना कितलें जावंक जातलें. आयज तरी ओतमे आमगे मोताय, आयज तरी ओतमे आमगे इफेरना वयताय जाल्यार आमचोच गुन्यांव. आमच्यान म्हणून सायबा तुवें तरी सांगिलां जुवांच्या शुभ वर्तमानान 6 स्वरान ओ 6 in the 6th chapter you have said, O Lord, आमी केन्नाय मरची ना, आमी सासणाचें जिवीत जियेतले. ओय देवान सांगिलां, पूण आमचेरूय आहा. प्रॉमीस इज देर बट वी हॅव नॉट फुलफिल्ड, एक्चुअलायज्ड, रियलायज्ड द प्रॉमीस. आमी बासावणी आहा, पूण ही बासावणी फळादीक यशस्वी आनी कुरपेपरीत जावंक आमी चुकलीं. आमीच पातक करून आमगे ओत्मो इफेरनांत आनी इफेरनांत खिणां मरण. एवरी मोमेंट इज डेथ इन हेल. स्वर्गार जिवीत, सासणीक जिवीत. ताका लागून कातोलकानो चतूर रावात. आमी मिसा कितें येताय? जिवीत कितें येताय? जाय जाण म्हटलीं फादर मिसायन बरें जाता, सू जाता. सू जावपा तूं मिसा येनाका. सू जाता इज वन
minor effect of coming for mass. मिसाक पातकांचे बोगसणे मेळटा आनी ह्याच मिसार मेळटा कुरपा हांव आनी तूं नव्यान पातो करिना जावंक. In this mass you get the grace that I and you will not sin again. आमी सगळें ओगडायता आनी मागीर ओडटा सायबा म्हाका इफेर न्हू देव म्हणटा वय तुका इफेर कित्याक तुका सर्गींचो उंड दिल्लो तो नाक जालो आतां इफेर ना कितें मेळटा तें घे आनी बोग. भेटोवंक गायन गावया सी दा भावा भयणी बापाक भेटोवंक पान 302 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटोवंक भांगार नाका रुपे नाका आपल्या काळजार सोबे मोगून जेजू तुझे गाडीच म्हाका आयच्या दिसा आखे जिणे देवा कशी करीस लेगू मोगान लेगून जिवी सोडून जेजू तुझे गाडीच म्हाका जेजू म्हाका कशी Jesu Maga, Ocean Vida, Soglet Moje, Baba Koga. म्हज्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमच्या बापा तुजो अगणीत मोग आमकां दाखय. आमी भोगतीन तुका भेटयता त्या योजना वरवीं तुका मानता तसलो पाप साहेब तुजे पवित्र सभेक दिवन आमची काळजां संतोशान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळे आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हड त्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संसाराच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. धोवी 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 Dovaraco Sorveesvar tu Dovi, Dovi, Dovi Dovaraco Sorveesvar tu Sorgari Sansar Dovlea Tuja Vojvova Un sorgi वेळ भोव म्हत्वाचो व्हड मिलाग्रीचो वेळ. ताका लागून मागता सगळ्यां लेगीत हात जोडून देवा मुखार कालतिकायन उब रावया. एश कोन्न बी रावच न्हू एश कोन्न दाखोवप पूण आमी कॅर कोनाय कितें चलत तें.
देवाक मान दिवया देव आमच्याकू चवळो आम कितलीं व्हड जावं पयशांनी आनी जाणवायनी हें आम सदां देवा मुखार धाकटीं देव सदांच आमच्या वयर आसतलो. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यारवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आसबिस्मा सिमिया आमच्या उशलेर बिस्मा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मानवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवर चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं सुभागी. सौम्या तुमचे मित्रेंचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गीय उंडो जेजून दिलो. कोम्याच्या वेळार आमी गायन गावया D40 560 आनी 9, D40 पेज 69. स्वर्गीय उंडो जेजून दिलो आमकां वचो आमोरासो. आमचो जेजू जेवण जालो आमची ओतमी उगीत पावलो. जेजू बेगीन येत odnoduga i ugrałda. Jezu beegin येत odnoduga i ugrałda. Sworgi जेवण जेजू दिता आवरी कडवास समोर विता. देवा मेळ्ळो आपूण जाता आमा मनशाक लावून दिता. जेजू बेगीन येत odnoduga i ugrałda. Jezu beegin येत odnoduga i ugrałda. प्रार्थुया. वो मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत ताची गुदात कूड तूं वाडयताय आनी गोट कोत्ताय. तिचो सांबाळ करूंक शुभ वर्तमानाच्या स्वतान आनी आपल्या सुगुणी जिविताचे देखीन भावार्थ्यांची मनां उजवाडायतान काळजां पेटयता तसलो पाप साहेब आमकां दी. अशें जेजूचे गुदात कुडीचें जिवीत सगळे कडेन पुरजोडूं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया F18 सांगातान चलोया 5, 9 आनी 4, F18 पेज 94. सोनिया देवा सोली आमी बोजुया एकाची सेवाची सेवा आमी करूया. आता खातीव सांगातान चलुया.
예수야 백가시 세바지 세마미 고루야